आज आम्ही आमचे कोरगाव ग्रामपंचायतीच्या स्वच्छ भारत ग्रामीण योजनेच्या अंतर्गत आमकां एक गाडी मेळ्ळी हा. ही गाडी म्हाका दिसता गार्बेजीक लागून आमी हाडपाक जाय ते म्हाका त्रासय जाले, पूण आमी हाडले. आनी कित्याक तर मोठ्यात मोठो विशय हा चालू आहे की गार्बेजीचो. सो कोरगांवान इतको गार्बेज की आतां लोकवस्ती वाडलेली आहा आनी गार्बेजीक लागून लास्ट 3 महिने स्वता मी माझ्या पदरी काय खिशातून पैसे घालून गार्बेजीचो सध्या मी चालू हा की आमकां फंड येईना आमकां सारको. ती आमची बी कॅटेगरीन एक पंचायत पडटा म्हणून. सो तेका लागून आमकां आमदारान जाय तुका सहकार्य केलें. आमदाराक म्हटलें की गाडी आमकां येईना, की समील भाटलेकर आनी पयलींची सेक्रेटरी आसली आमची, तेंच्यांनी 2022 ह्यो आमकां ठराव घालून दिल्लो, वयर धाडलेलो. तेच्या उपरांत फॉलोअप जावंक ना तेचे काही कारणां कोणी खंय. पूण मागीर जेन्ना हांव खुर्चेर बसलो तेच्या पयलींच आमदाराक म्हटलें की आमकां गाडी जाय गार्बेज, तर आपूण करून दिता म्हणून. सो माविन गुदीन सराक तेंच्यांनी म्हटलें आनी हांव माविन गुदीन सराकय थँक्यू म्हणटा की आमकां गाडी जाता तितकी आमकां बेगीन दिली. की कारण की गार्बेज हो मोठो विशय आनी तो आमकां विशय हाताळचो आहा आयज. आतां लवकरात लवकर आमी एक प्लानय तयार करपाचो आहा की जागा आमी माग करता वयर. सो आमी आमदाराक थँक्यू म्हणटा. तशें सगळे म्हाजे पंचायत मंडळाकय थँक्यू म्हणटा की सहकार्य. आनी स्पेशली आमकां राधिका पालयेकर आमची झेडपी आहा, सो ती आमकां बरी सहकार्य करता. कसले आमकां आतां फोरनायट मिटिंगेक येता, कसले ठराव जाय बी आनी कसली गजाली. सो तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या गार्बेज व्हेहिकलाचो आतां इनोव्हेशन जाल्लेलें आसा. पळोवंक गेल्यार कोरगांवान आमच्या गार्बेजीचो खरोच एक व्हडलो इशू जाल्लेलो आसा. आनी त्या खातीर जी आतां घरा करून तरी सगळी जी गार्बेज एकठांय करून सगळी हांगासर दवरताले ती व्हरपाक सालिगांव मेरेन आमकां एक गाडी नासलेली. ते गाडयेक लागून आमकां खूब प्रॉब्लम जातालो. सगळो गार्बेज हांगासरूच उरतालो कितलेशेच म्हयने. सो आतां ही आमकां व्हेहिकल मेळ्ळ्या कारणान ते एक आमच्या खातीर एक बरें जाल्लेलें आसा. सो आमी ही आमचो जो कचरो आसा, जी गार्बेज आसा ती टायम टू टायम आमी सालिगांव प्लांटा पर्यंत पावोवंक शकतले. आयज जी गार्बेज व्हेहिकल आयज आमकां एज फास्ट आमच्या मोविन गुदिनो हेणी बरें आमचे काम करून दिल्लें आसा. जे गार्बेज खऱ्यांनीच आमकां पेडण्या सारक्या गांवान आतां गार्बेजीचो प्लांट एक जावपाची खूब गरज आसा. जो आयज सालिगांव आसा तेच सारको आयज आमच्या पेडण्यान जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक पेडण्यान हें आमचें डेवलप जाता जाल्यार आयज लोकांकूय हांव सांगूंक सोदता. लोक कितें करतात, प्लास्टीक बॅग हें करतात आनी व्हरतात आनी खंयसरी रोडार उडयतात. हे लोकांनी पयलीं बंद करचें. कित्याक जे पळय आपलें स्वताचें घर क्लीन दवरता आनी हाडून भायर उडयतात ते पयलीं बंद करूंक जाय. स्वता आपल्या लोकांनी विचार करूंक जाय. आमचो गांव कसो क्लीन दवरतलो जाल्यार लोकांच्या हातीन आसा. लोकांनी खंयसरी उडोवचो न्हू. जे डस्टबीन आसा ते डस्टबिनान हाडून उडोवचो. म्हाजो सगल्यांक रिक्वेस्ट आसा. जे आयज सगळे कडेन अशें पयल्लें आसा रोडार अशें आमी उडयत जाल्यार आमच्या गोंयान आमच्या सगळ्याकूच आमचें हें नांव जे गांवचें आसा पळय तें पिड्ड्यार जातलें. ताका लागून लोकांनी विचार करचो. लोकांनी थमपणे विचार करपाची गरज आहा. जशें स्वच्छ आपलें घर दवरता तशेंच देशूय आमचो स्वच्छ आसपाची खूब गरज आसा. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, जे पळय आयज आमची गार्बेज व्हेहिकल हांगा दिल्ली आसा ती व्हेहिकल तेंच्यांनी बऱ्यान बरी यूज करची. आनी जे पळय हांगासर कोरगांव गांवान जो हे कचरो आसा तो बऱ्यान बरो लोकांच्या दारादारांनी वचून तो घेवन सालिगांव तांकां प्लांटाक हांगासर ऑलरेडी तांकां दिल्लें आसा परमिशन कितें हांगासर व्हरोन दिवचो म्हणून.